फाटली 2 वर्सां कोरोना महामारीक लागून दर्या देगे वयल्या शेक दोनयांचे बरेच लुकसाण जाल्ले। ते खातीर शेक पॉलिसी धोरणांत आनीक एका वर्साची वाड करून दिल्या। तशेंच दर्या देगेर विसव घेवपा खातीर घातिल्ल्या बेड्साचें मोल लेगीत कमी केलां आनी दर्यार जावपी कोयराच्या समस्याचो सुटावो करपाचें काम चालू आसा, अशें पर्यटक मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। बुधवारा गोंयांतल्या सगळ्या शेक दोनयां वांगडा बसका जाल्या उपरांत तो उलयतालो। या वर्साक वी हॅव एक्सटेंडेड द पॉलिसी बाय 1 year. तांचो रिक्वेस्ट आशिल्लो 2 वर्सां। कोविडाची कळावर तांकां त्रास जाल्या, ताचे खातीर 1 वर्स वाडयलें। 1 वर्स वाडयता आसतना वॉट एवर फी स्ट्रक्चर आनी बाकीच्या तांची कितें कळ आशिल्ली ती वी हॅव क्लॅरिफायड विथ देम हाव द गव्हर्मेंट इज टेकन एज अ स्टांस wherever there are issues related to certain areas which they have felt beach bed and we have already taken up with the chief minister. थोडे रिडक्शन खंय ताका बीच बेडा कडेन करपाक जाय, बाकीचे ते पळोवंक लायले। गार्बेजाच्या बाबतींत तांणी सांगलां ही गार्बेज आमचे जे कोण कलेक्ट करतात कित्याक घाले कशें घाले ते पळोवन मुख्यमंत्री कडेन आज उलोवन बाय इवनिंग आय थिंक वी शूड कम आउट विथ थिंग फॉर देम। ताचे खातीर फीज भरपाक आय थिंक ऑल ऑफ देम हॅव टू गो एंड स्टार्ट पेइंग द फीज। डेट हॅज बीन एक्सटेंडेड अप टू 4th of November. A, B, C कॅटेगरीचे 3 तरेचे शेक्स आसा, खंयच्या एरियेन आसा, कितें आसा हे सगळें एक्सप्लेन करून तांकां एक्सप्लेन करून दाखयल्लें आसा। सो आय थिंक वी नीड टू हेल्प देम एंड दे नीड टू हेल्प अस। आमी खंयचीच गजाल करपाक जावन करून ना, केल्या ती ताका एक्सप्लेन केला आनी तांकां कशें जालां तें एक्सप्लेन केलां। वी हॅव कन्विन्स देम वेर इट इज एंड वॉट इट इज। सो खंय दे हॅव ऑल्सो एग्रीड टू मोस्ट ऑफ दोज इश्यूज। 1-2 एरिया गार्बेज तांकां खंय दिश्टी पडल्या इश्यूज, दॅट इज समथींग वीच वी नीड टू लूक एट। नवी पॉलिसी फुडल्या वर्सा येता तेन्ना आमकां नवें कितें चिंतूंक येता, पूण इन द एक्झिस्टींग पॉलिसी वी कॅनॉट कीप ट्विकिंग कित्याक इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्झिस्टींग डॉक्युमेंट। आमी फक्त एक्सटेंशन दिल्या, मागीर प्रॉब्लेम येता कोणाक दिवना ते बोवाळ मारपाक सुरू करता। सो आय थिंक वी हॅव टू फर्स्ट अंडरस्टँड वेर इट इज, हाव इट इज। वी हॅव अंडरस्टूड जे आमची शेकवाल्यांची कळ आसा ती आमकांय कळटा। आमी तो त्याच पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान एक्सटेंशन केलां। फिजाच्या बाबतींत तांणी जो बेड हाजी बीच बेडाची फीज सांगल्या 25,000ची, ते म्हाका दिसता गव्हर्मेंट इज रिड्युसींग इट बाय अबाउट 10,000 रुपीज। आनी गार्बेज तांणी सडनली आतां जी नजरेक हाडल्या ती आमी गार्बेजाची विचारून बाय इवनिंग ऑर टुमोरो वी वील गिव देम वॉट हॅज टू बी टोल्ड एंड वील सी हाव वी कॅन हेल्प देम। बट इम्पॉर्टंट इज टू अंडरस्टँड इट इज नॉट अ न्यू पॉलिसी एंड वी आर नॉट आस्किंग फॉर न्यू पीपल टू कम इन। कित्याक गैरसमज खंय जाता, हांचे आयकता आनी मागीर बाकीचे येतात की आमकां ऑप्शन करून दी म्हणून परत तो प्रोसेस सुरू। ते कांय ना, आमचे लोक जे 3 वर्सां करतले तांकांच एक्सटेंशन दिल्लें आसा, वो क्लियर आसा। तांचे इश्यूज आसा तेच पळयता आमी, ते ना जाल्यार परत देर अनदर पार्ट हू कम एंड से की ते आनी हे तांचे भितर मागीर सुरू जाता। सो वन थिंग इज वी हॅव गिवन एक्सटेंशन टू दोज पीपल हू आर एक्झिस्टिंग।